प्लीज म्हाका सोडून वचनाका. हांव तुजेर खूब मोग करता. ती लायक अशें डिरेक्टर सांगलें की दिस वन इज this is an actor, this is an actor. So he was like, she is an actress, right? Got so. You have a great attitude. I hope you have talent too. Because he got offended that I was sitting there without hair. So, but that hit me when she like, huh? Welcome back to another episode of Goa Platform. आज माझ्या बरोबर जे गेस्ट आसा शी एक्चुअली डिफाइन्स द टर्म कलाकार. म्हणजे ते सिंगिंग करता, डान्सिंग करता, एक्टिंग करता, रायटिंग करता आणि खूप कितें करता. सो लेट्स मीट सोबिता कुर्तकर. हाय. सोबिता, हांवें तुका न्ही फर्स्ट टाइम युनिव्हर्सिटीन फिल्म फेस्टिवलाक पळयलें आणि युजली कितें आसता आमी स्टेजीर वचपाचें आसता तेन्ना हात पाय थरथरता सारके आणि तू वचचे पयलीं स्टेजीर हांवूय गेल्लें आणि हांव उलयनासतना म्हज्या हात पांय कडकडटाले. हांव बेश्टें गेल्लें एक्चुअली. आनी मागीर म्हज्या फाटल्यान बऱ्या वेळान तुजें नांव घेतलें आणि तुजी म्हाका दिसता टीम येवं नाशिल्ली कित्याक तुवें एकलें वचचें पडलें. तूं एकलेंच गेलें आनी फूल कॉन्फिडन्सान उजोवन आयलें. सो हो कॉन्फिडन्स तुजे भितर पयलींच्यान आसा काय विथ टायम आतां आयला? सो हे हांव सदांच म्हणटा की हांव आय एम ब्रॉट अप बॅक स्टेज. हाजो अर्थ हो की म्हजो डॅडी जे सद्या म्हज्या आमचे बरोबर ना, सो ही वॉज एन एक्टर आणि डॅडी एक्टर आशिल्लो. सो मम्माय एक्टिंग करताली, भाऊ एक्टिंग करतालो, चाचा काका सगळे एक्टिंग करताले. सो म्हजी पुराय कुटुंब अशें परफॉर्मिंग आर्ट्सान. सो ल्हानपणा पासून स्टेज हो प्रकार आसा वा माची लोक ऑडियन्स हाज्या खातीर आय एम व्हेरी एकस्टम म्हणटा पळय तशें सवय आसा ताचे बद्दल. आणि तांचे बरोबर असं बॅक स्टेज तांकां ग्रीन रुमाच्यान भायर येताना पळोवप, तांची रिहर्सल्स पळोवप, तांचे तांचो तो प्रेशर पळोवप, हे पळोवप. मागीर आनी हांवूय ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन्स ते आय थिंक हांव फर्स्ट टायम हांव जेन्ना पार्टिसिपेट जाल्लें तेन्ना आय मायट बी 4 वर्सांचें वर समथींग. सो स्टेज हे म्हणजे अशें आय एम व्हेरी मच यूज टू. सो आवड आसा. सो भंय म्हणटा तो गेलो स्टेजीचो. भंय वता पूण एक एकदां आमच्या मनान तरी आसता की स्टेजीर सगळो लोक आसा पळयता सो तो फियर ऑटोमॅटीक येता. एन्झायटी कशी कडकडपा लागता पळय हात पाय तोंड कडकडटा. दॅट इज ट्रू. बट म्हणजे जरी हांव म्हणटा की 4 वर्सांच्यान हांवें म्हणजे आशिल्लें तेन्नाच्यान हांवें केला, पूण अजून पासून खंयचें एखादें नाटक आसा आनी एंट्रीच्या पयलीं एक धगधग जाता आनी दॅट टेल्स दॅट वी आर ह्युमन बिंग्स. ते नॉर्मल. नर्वसनेस ना जाल्यार तूं मनीस न्ही. बट हय ते जाता. बट एज सून एज हांव पावलें एक फ्लो मेळ्ळो की ऑटोमॅटिकली अशें ना त्या दिसा तुका दिसता हांव आयिल्लें, पूण म्हज्या मनान कितें आशिल्लें की ओके कितें उलो. आनी त्या दिसा मातसो अटेन्शनूय मातसो चड जालो. लोक सामके अशें म्हाका म्हणजे हांव एकटेच आशिल्लें की टिमांतल्यान. सो या भंय आसता. आनी एंट्री बरी आशिल्ली. रेड कार्पेट ढोल बी वाजोवन एंट्री आशिल्ली. हय. सो म्हजे तकलेन चालू आशिल्लें कितें उलो कशें उलो हें चालू आशिल्लें ना न्ही. बट प्रिटेंड एक्टिंग कॉन्फिडन्स आसपाची एक्टिंग करप बेसिकली. तुज्यो आतां फिल्म्स आयल्यात मागीर म्युझिक व्हिडिओज आयल्या. सो खंय तरी तुका एक फेमस पर्सनॅलिटी कशें जाला तूं सद्या गोंयांत. सो अलॉंग विथ दॅट कितें रिस्पॉन्सिबिलिटीज येता? रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्हळ्यार जे फॉलो करतात पळय लोक ते दे हॅव मोर बिलीव इन मी देन मी मायसेल्फ. अशें जाता एक एकदां की तांकां म्हजेर चड कॉन्फिडन्स आसा. तांकां दिसता की हे कितें तरी करतलेत वा एक तांचो एक बिलीव आसा ताज्या खातीर वावरत रावचें अशें दिसता की आय डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉयंट देम मोर देन मायसेल्फ. ती एक अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बाबा लोकांनी तुका अशे तरेन पळयलां आनी दे वॉन्ट यू टू डू समथींग. सो ते एक. आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वता बद्दल म्हणजे एक हांवें जो एक फ्लो सुरू केला ताका आतां फुडें घेवन वचपाक जाय. आय कांट गिव अप प्युअर. तो एक भंय एक आसता. दॅट्स इट. आनी अशें. बट तूं आतां इन जनरल जेन्ना भोंवता तेन्ना कोण तुका वळखता पब्लिकान? हय वळखतात. बट म्हणजे अशें दाखोवन दिता. हय हय थोडे लोक येतात तूं ते न्ही तूं हे न्ही अशें तुजो आवाज वळखीचो असो दिसता अशें म्हणटात. एस्पेशली ते सॉंग आबोले सॉंग आयले न्ही ताजे उपरांत ल्हान ल्हान भुरगीं तांकां ते आय थिंक रिदम बीट्स खूब आवडटा त्या सॉंगाचे.
सो थोडी जाणां अशी म्हणटात बीन पेरेंट्स घेवन येतात भुरग्यांक बीन आनी एकदां हांव मॉलान बशिल्लें अँड आय वॉज नॉट वेल ड्रेस्ड ओके हांव घरांतल्यान उठून जस्ट मॉलान फूड कोर्टान बशिल्लें अँड सडनली एक फॅमिली आयली आनी म्हणपाक लागली की म्हज्या बाबूक तुजें तें गीत खूब आवडटा आनी तेच आयकत तो न्हिदता तेच आयकत तो जेवता ओके आणि तो फुल न्हिदिल्लो तेव्हा उठयलो तांच्यांनी की हे पळय हे ते सो असो भाव मेळटा. ओके आय एम अ ग्रेट फॅन ऑफ युअर एक्सप्रेशन. सो आता एक हांव सॉंग लायता तुवें जस्ट एक्सप्रेशन दिवपाचें. ओके जाल्यार तूं डान्सूय कर कशें रायट एक्सप्रेशन. आतां Okay, then the best bitch. I don't think the lyrics असतले. It's okay. ओके सो आता तुझी ऍक्टिंग पळयली. Okay. हांवें इमॅजिन केलें की तूं कितें तरी उडक्यो बी मारता. It's okay. इतलो म्हणजे थोडा let's maintain the glamour here. सो पब्लीक फिगर जावपाची एक्चुअली तुजी जर्नी खंयच्यान सुरू जाली? सो नाटकांनी हांव पयलीं पासून आशिल्लें ल्हानपणा पासून लायक डॅडीच्या नाटकांनी चायल्ड एक्टर म्हणून काम करताले ताच्या पयलीं मोनोलॉग्स हे ते सुरू करत आशिल्लीच बट आफ्टर दॅट यू नो जेन्ना डॅडी भायर पडलो डॅडी ना जालो तेन्ना ताच्या उपरांत एक जर्नी इंडिविज्युअली सुरू जाली. म्हाका खबर नाशिल्ली की म्हणजे हांव हे कंटिन्यू करतलें की ना दॅट वॉज अ क्वेश्चन पूण म्हाका खंय तरी आवड आशिल्लीच ती. आय ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर. म्हाका परफॉर्मिंग आर्ट्स हो प्रकार खूब आवडटा थिएटर आर्ट्स खूब आवडटा सो हांवें तें कंटिन्यू दवरलें प्रोडक्शन्स हे ते हांगा थंय हांवें कॉन्टॅक्ट बील केल्ले मागीर कांय गजाली डॅडीच्यो आशिल्ल्योच वळखी तातूंतल्यान फुडें गेले एंड ताजे उपरांत जी जर्नी सुरू जाली हे पब्लीक फिगर जे आसा ते तेन्ना तेन्ना फक्त एक्टिंग करप हे इतलेंच खबर आशिल्लें की नाटकांनी काम करप फिल्मांनी काम करप म्युझिक व्हिडिओजांनी काम दॅट्स इट. बट आतां कळटा की एज अ आर्टिस्ट जालो म्हणजे तूं ऑटोमॅटिकली एक पब्लीक फिगर जाता आनी तुज्या उतराक व्हॅल्यू असता वा तुज्या यू ऑटोमॅटिकली बिकम दॅट इन्फ्लुएन्सर बेसिकली म्हणजे यू कॅन इन्फ्लुएन्स पीपल आनी हें म्हाका खरेंच खबर नाशिल्ली अंटील लास्ट इयर जेन्ना एखाद्या जाग्यार वेन आय वॉज टॉकिंग अबाउट समथींग तेन्ना people had म्हणजे वेगवेगळे ओपिनियन अबाउट दॅट पर्टिक्युलर थिंग दॅट आय सेड की थोड्याचे मत असे आशिल्ले थोड्याचे अगेन्स्ट आशिल्ले थोड्याचे कन्फ्यूज आशिल्ले थोड्याचे न्यूट्रल आशिल्ले आणि ती गजाल वॉट एवर इट वॉज अबाउट कल्चर थिंग आणि खूप पातळी व्हायरल गेलो तो व्हिडिओ वा हे आणि तेन्ना म्हाका रियलायज जालें की ओके पब्लीक फिगर म्हणजे जरी आमी गोंयान आसा जरी आमचो क्रावड खूब ल्हान आसा ऑडियन्स खूब ल्हान आसा बट तरी तूं एखादो खंयच्याय मागीर क्षेत्रांत तूं आसा तूं हें जालो तूं मातसो लोकांच्या नदरेन आयलो की तुज्या उतरांक व्हॅल्यू आसा वा तुज्या उतरांक एक वजन आसा सो यू हॅव टू बी केअरफूल हे रियलायज जालें. पूण तो इश्यू जातकीर मागीर तूं भिवना? ना भिवना बट इट वॉजंट म्हणजे नेगेटिव्ह आशिल्लें ना 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 इट वॉज न्यूट्रल सॉरी बोथ म्हणजे दोन्ही वटेन आशिल्ले ते बट इट टोल्ड मी अ लॉट की ओके म्हणजे ह्यान फुडें तूं कितें उलयता ताजेर एक हें आसा म्हणजे तूं यू कॅन एक्चुअली से सर्टन थिंग्स एंड ब्रिंग स्मॉल इम्पॅक्ट यू नो हें करूं शकता तुवें म्हाका रियलायज जालें अंटील दॅट आय डिडंट नो अंटील आय वॉज जस्ट यू नो एक्टिंग करतालें सो येस तो एक जबाबदारीशी. याद आसा तुवें फर्स्ट ऑडिशन खंय दिल्लें तें? ऑडिशन फिल्म ऑडिशन सी डॅडी बरोबर हांवें नाटकांनीच काम करतालें म्हाका हे स्क्रीन एक्टिंग हो प्रकार तेन्ना खबरूच नाशिल्ली आनी केन्ना चिंतूय नाशिल्लें की तें आनी म्हाका आवडटा म्हणून अंटील जेन्ना आमी शिफ्ट जाली पणजे तेन्ना एकदां होम स्वीट होम म्हणून एक कोंकणी फिल्म आसा ताचो आयनॉक्सान ट्रेलर लागिल्लो एका फिल्माच्या इंटरवल वेळार तेन्ना म्हाका रियलायज जालें की कोंकणी फिल्माय आसा आणि कोंकणी फिल्मां आसा आनी हांव तातूंत अशें जालें सो तेन्ना फायंड आवट करपाक लागलें की ओके कशें कशें येवप सो तेन्ना जॉन डिसिल्वा सरालो चलो क्रिस्ट ताजे फिल्म कनेक्शन ताज्या बद्दल म्हाका कळ्ळें की ऑडिशन आसा सो दॅट वॉज माय फर्स्ट ऑडिशन आनी दॅट वॉज माय फर्स्ट फिल्म ऑल्सो. आनी ऑडिशन्स म्हणल्यार हांवें केन्ना पळोवना ऑडिशन्स कशी आसा ती गोंयांत तरी सो कितें आसता एक्झॅक्टली? ते तुका
तांच्या फिल्मातलो एखादो खंयचो एक सीन दिता आणि दे आस्क यू टू यु नो तुका ते फाटी फुडें काय थोडे लोक सांगता थोडे लोक सांगना सो तुवें स्वता ते हे करप म्हणजे इंटरप्रेट करप आणि तुवें एक्ट करून दाखव दॅट्स इट लायक कॅमेरा अशेंच हय कनेक्शनाक हांव सिलेक्ट जाल्लें आणि रिजेक्ट जाला हय हय ऑफकोर्स रिजेक्ट जाला म्हणजे हाली आता सी हो जो एक्टिंग हो जो फील्ड आसा इट हॅज लायक अ बिग कॉम्पिटिशन म्हणजे सध्या हांव गोंयान आसा आणि गोंयान रावून समजा हांव एक्टिंग ह्या दर्याक पळयता जाल्यार आय एम नॉट इवन अ ड्रॉप कळ्ळें सो इट्स अ बिग कॉम्पिटिशन बिग इंडस्ट्री सो मजा असली आणि हजार आसतली सो ऑडिशनां आतां येता बट हांव जेन्ना एखादें ऑडिशन दिता म्हाका कितें दिसता की हांवें जबरदस्त दिला सगळें बेस्ट आसा अरे यु नो एक्टिंग वायज इवन कॅमेरा टेक्निकल सगळें हांवें परफेक्ट लायक अ प्रोफेशनल दिला ऑडिशन बट दॅट डजंट मीन यू गेट सिलेक्टेड बिकॉज त्या रोला खातीर तुजी जी आवय बापायचो कॅरेक्टर आसा ती कोण तरी एक्टर्स आसतली तांकां तूं सोदता काय वा तुजो जो लूक आसा तो सोदता काय तुजो स्किन टोन तुजे केस तुजे आयब्रोज एवरीथिंग दे आर पर्टिक्युलर पयलीं सांगात तर की असो अटायर आसा म्हणून या अटायर सांगता बट दॅट्स वॉट आय सेड की म्हज्या भशेन दिसपी वा म्हज्या भशेन एक्टिंग करपी वा म्हज्यान बेटर एक्टिंग करपी हजार आनीक आसतली सो बट ऑडिशनाक आनी खूब जाणां येता तशी गोंयान हय देर इज आसा गोंयान आसा बट आता एखादें ऑडिशन येता आता तूं कोंकणी फिल्म्स बद्दल उलयता जाल्यार आमचे इतलेच जाले रेस्ट्रिक्टेड टू कोंकणी जाले बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हिंदी फिल्म्स लायक जनरल हिंदीक दिला हय ऑफकोर्स दिला म्हणजे हिंदी ऑडिशन्स दिता हांव ती खंय आसता एक तर दे अप्रोच कॉल करून ऑर आय गो टू मुंबई समटायम्स सो या हिंदी जेन्ना ते दिता तेन्ना इट्स अ बिग इंडस्ट्री सो आयल्या म्हणजे कोण हांवें एक म्हणजे एका हितून ल्हानसो इट वॉज अ कॅमियो रोल लूप लपेटा म्हणून एक हिंदी फिल्म तापसी पन्नूचेर तातूंत आसा हांव आनी एक येवपाचें आसा सद्या ताचें आतां रिलीज डेट नकळो बट ताचें टायटल एंड ऑल आय कॅन रिवील बट येस इट्स अ फिल्म इट्स अ रिमेक ऑफ बिग बजेट फिल्म म्हणजे इट्स अ हिंदी फिल्म इट्स अ हिंदी कमर्शियल फिल्म जे येवपाचें आसा आतां पळोवया केन्ना क्रॉस फिंगर्स तेणी तुका अप्रोच केलें हय म्हणजे सिन्स आतां यू सेड न्ही की गोंयान इस्टाब्लीश जाला सो ऑटोमॅटिकली मागीर पीपल स्टार्ट हे आनी सद्या सोशल मिडिया इज अ बिग हे गो लायक लोक पळयतात कोण कितें करता आनी तूं खंयच्यानूय सापडूंक शकता कोणाकूय सो या सो तशें कोण कोण अप्रोच करतात आनी ऑडिशनां मेळटात ओके बट तुजो कितें प्लॅन आसा रियलिटी शोजान वचपाचो इफ आयली जाल्यार ऑफर हय इफ आयली जाल्यार बट हय रियलिटी शोज ऑफकोर्स ना बिग बॉस ते हांव नकळो बिग बॉसान वचपा खातीर आय थिंक पयलीं एक फिगर जावचें पडटलें बट म्हजो मेन फोकस इज फिल्म्स आय लव फिल्म्स झगडपा बी जाता तुजे कडेन म्हणजे ते बिग बॉसान झगडचें पडटा खबर ना आय डोंट फॉलो दोज हे बट हांव पळयना बिग बॉस म्हाका खबर ना खंयचो तूं आतां वचपा सोदता रियलिटी शो तुवें म्हणलें की हय म्हणून दिसता हय बट एकाचें खंयचें एक्टिंग रिलेटेड कितें आसत जाल्यार यू नो सम आय डोंट नो अशें कितें कॉमेडी सर्कल्स बी ना म्हणजे ते आसता पळय पयलीं आसतालें न्ही कितें तरी वेर मोनोलॉग्स एंड ऑल आसताले तशें तशें कितें मे बी आय डोंट नो सो तूं फूल टायम हेच करता न्ही प्रोफेशनली तूं एक्टिंगाक करपाक सोदता सो तुका फॅमिली बी सपोर्ट करता हितून हय आय मीन थँकफुली म्हणजे म्हजो भाव म्हजी मम्मा सिन्स दे आर त्या बॅकग्रावंडांतल्यान आसा न्ही म्हणजे तांकां कलेचो व्हॅल्यू खबर आसा वा तांच्यांनी ते पयलीं एक्टिंग एज अ हे केला तांच्यांनी मागीर यू नो आनी कितें कितें चूज केलें बट तांकां खबर आसा की म्हाका कितलो मोग आसा पॅशन कितलो आसा सो दे आर सपोर्टीव व्हेरी सपोर्टीव पूण जनरल लोक जे आसा न्ही ते अजून एक्टिंग वा एनी कला एज अ जॉब एक्सेप्ट करपाक अजून पावना आनी हाजे बद्दल आय वॉन्ट टू यू नो टॉक टू यू ऑल्सो की तुका कितें दिसता म्हणजे एक्चुअली आतां मास्टर्स जाले सो सगळ्यांक दिसता की जॉब मेळटलो करियर करतले खंय तरी पूण जेन्ना विचारता इंटरव्यू सांगतकीर दे लायक की युट्यूब चॅनलावयल्यान कितें मेळटा करेक्ट सो तो एक प्रेशर आसता बट फॅमिली म्हजी सपोर्ट करता म्हाका ओके तशी सपोर्ट करता पूण कशें खंय तरी ती विचारता की इनकम कितें आसा हितून करेक्ट म्हणल्यार कन्सिस्टन्सी आसपाक जाय हांव सिरियस आसा कित्याक हांवूय मातशें
चंचल मनाचे कशें म्हाका आतां हें जाय जाल्यार मागीर तें जाय कितें करूं तें कळना आनी आफ्टर मास्टर्स म्हणजे मास्टर्स जायसर सगळें नॉर्मल आसता कित्याक तूं शिकता न्ही बाकीचें वर्ल्ड तुका खबर आसता एक फावटी तितून भायर सरलें मागीर कळटा की कितें करपाक जाय तें म्हणजे कांयच तुका वाट मेळना पळय तेन्ना फ्रस्ट्रेट मास्टर्स एक असो शिल्ड कसो आसता ताज्या आडे रावन तूं कितेंय करपाक लागता ना बट म्हाका अशें दिसता की आमचें जें ओल्डर जनरेशन आसा न्ही म्हणजे आमचें पेरंट जनरेशन आय फील की ती हे समजनात की तांच्या काळार तांच्या वेळार यू नो थिंग्स वर डिफरंट तांच्या वेळार मास्टर्स ही डिग्री जी न्ही सामकी अशी हें आशिल्ली मास्टर्स केला तांणी अशें आशिल्लें आय मीन ऑफकोर्स तांच्या वेळार इंजिनियरींग हें तें सगळें आशिल्लें पूण हे जे बाकीचे जी गजाली आसा न्ही एक्टींग एज अ जॉब वा आनी खंयची कला एज अ जॉब युट्यूब चॅनल्स वा लेट्स से सोशल मिडिया हँडलिंग ह्यो गजाली नाशिल्ल्यो त्या काळार ओके सो तांच्यांनी आमचे फोन सुद्धा अपडेट जाता ऍप्लिकेशन्स ऑल्सो अपडेट जाता वी ह्युमन बिंग्स ऑल्सो शूड गेट अपडेटेड ऍट यू नो टायम टू टायम यू नो आतां म्हाका केन्नाय रिलेटिव्स विचारता आतां कितें करता कळ्ळें इफ आय से की आय एम अ फूल टायम आर्टिस्ट मागीर आनी कितें करता कळ्ळें म्हणजे जॉब म्हणून कितें करता होच जॉब कित्याक ना आनी आतां तूं जशें युट्यूब चॅनल बद्दल उलयलें आता हे जे काही युट्यूब चॅनल्स आसात बियर बायसेप्स तो जो आसा आय डोंट नो हिज म्हणजे विसरलें हांव नाव बट रणवीर ही वॉज नोवेर सम डे रायट तांणी तो ग्रो केलो पेशन्स डेडिकेशन एंड कन्सिस्टन्सी एवरीथिंग इन नाव ही समवन ताका कोण विचारूच शकना की तूं आतां कितें करता एवरीबडी नोज तो कितें करता करेक्ट सो आमकां थंय पावपा खातीर चान्सूच दिना कोण दिवपाक जाय करेक्ट सो आमची ती पयलींच्या जनरेशनाची ती जी हें आसा मेंटॅलिटी न्ही की शिकले जॉब सोदलो एक सिक्युरिटी वा गव्हर्मेंट जॉब वा हे एक जाय आनी हे सायड बाय सायड कर बट सायड बाय सायड करून तूं तुजें अटेन्शन दोनी कडेन घालून मागीर हाव विल यू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स वॉट यू लव तुजी एनर्जी डिवायड जाली न्ही सो येस आय मीन म्हाका तो एक हे आसा बट फॅमिली सपोर्ट्स दॅट इज देट म्हणजे तू फॅमिलीचे थ्रू म्हळ्यार सपोर्ट करता तू जे करता तितून फॅमिली सपोर्ट करता बट देन दीज क्वेश्चन समटायम्स बॉदर यू नो म्हणजे लोक कितें विचारता की तू आतां कितें करता सो तेन्ना यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग युअर ओन म्हणजे तुजो स्वताचो स्टान्स तुजो स्वताचो म्हणजे हे कॉन्सन्ट्रेशन हालता की ओके तू एक्चुअली कितें करता तुका फुल कॉन्फिडन्स येस ऑफकोर्स म्हणजे कारण सी म्हाका अशें दिसता की एखादी जी कला जी आसा पळय कितलेशेच शेकड्यांनी लोक आसा पण तुका त्या एखाद्या कले खातीर समजा देवान चूज केला न्ही जाल्यार वी ह्युमन बिंग्स हॅव नो रायट टू इग्नोर ऑर अवॉइड दॅट पर्टिक्युलर टॅलंट कळ्ळें तुका आतां कांय लोक रडटात की आपल्याक डान्स कळना म्हणून आपली बॉडी हालना आपल्याक डान्स करपाक कळना डान्स एक कळपाक जाय आशिल्लो आनी म्हाका डान्स कळून समजा हांव केन्ना ताजो वापरूच करना आसा आनी हांव कितें तरी करता जॉब कसलो तरी मोनोटनस एंड गॉन टॅलंट गॉन मी गॉन सो आय डिसरिस्पेक्ट दॅट कला दॅट जी देवाची देणगी कशी अशें म्हाका दिसता आतां म्हाका समजा हेच करपाक आवडटा जाल्यार म्हाका आनी खंयच्या गजालीन केन्ना उमेद वा म्हजें कॉन्सन्ट्रेशन नासतलें एखादो खंयचो जॉब जाल्यार हांव मन लावन करचें ना आनी म्हज्या खातीर एक्टींग जी आसा जी खूब इट कम्स व्हेरी आय नॉट सींग इजिली बट वॉट आय सींग इन कंपॅरिजन टू आनी खंयची गजाल आनी खंयचें काम नॅचरली येता इट कम्स इजिली म्हाका एक्सेल शिटाचेर जसो त्रास करचो पडटा आनी तो म्हाका एखाद्या कॅमेरान जतून घालचो पडना कळ्ळें ऑफकोर्स हाजे आनी चॅलेंजीस आसा बट वॉट आय एम ट्रायिंग टू से इन कंपॅरिजन बिकॉज आय लव दीस आनी एक लोक म्हणटात की हेच करपाचें आशिल्लें जाल्यार मास्टर्स आनी कित्याक केलें एक्झॅक्टली अरे एज्युकेशन इज नेवर अ वेस्ट म्हणजे हांव आतां उलोवपाक पावता म्हाका आय एम थँक गॉड की हांवें मास्टर्स इन इंग्लीश लिटरेचर केलें कारण एक यू नो तूं जेन्ना शिकता तूं जेन्ना एज्युकेटेड आसता तेन्ना तुका तुजें म्हणजे तुजी हे नॉलेज वाडटा आनी तू उलोवपाकूय शकता तुका कितें म्हणणें तुजें कितें म्हणणें आसा तुजें कितें मत आसा तें तूं उलोवपाक शकता आनी हे वाचन आतां मास्टर्स इन इंग्लीश लिटरेचर सो रिडींग इज व्हेरी यू नो समथींग दॅट इज मेन यू नो हेतून तेच करचें पडटा लिटरेचर म्हटलें की सो ताजो वापर एक्टिंगानूय जाता म्हज्या वर्कानूय जाता लायक द मोर आय रीड द बेटर आय अंडरस्टँड माय कॅरेक्टर वा बेटर आय अंडरस्टँड वॉट आय वॉन्ट सो एज्युकेशन इज नेवर इम्पॉर्टंट हांवें इंजिनियरींग सुद्दां केली आनी हांव आतां एक्टर जाता जाल्यार वॉट्स रॉंग इन दॅट एक्झॅक्टली म्हाकाय खूब जाणां म्हणटा की कोंकणीन कित्याक केली मास्टर्स म्हाका दिसता हांवें करूं नाशिल्लें जाल्यार हांगा आसपा नाशिल्लें तें केलां म्हणून खंय तरी वळख वाडल्या मागीर खंय तरी तो एक
पेपर सुद्धा असतात पळय एव्हरी सेमिस्टर, ते सुद्धा इम्पॉर्टंट असतात, काहीतरी ते युजफुल असतातच लायफान. तू एखादी कितें वाचून ताज्या विशीं बरयता सो तुजी एक क्रिएटिविटी तातूंत खंय तरी हे जाता, तू पॉलिश जाता. सो इट्स नेवर अ वेस्ट. सो लोकांची मतां अशी म्हणजे आउटडेटेड आसात. पूण तूं एक्चुअली खंयचे? हांव वाळपय सत्तरी हो जो तालुका आसा तातूंत एक गांव आसा ल्हानसो नानोडा, थंयचे. सो सिन्स हांव थंयचे म्हणून म्हज्यान ते आय थिंक कल्चर फोक हाजो खूब इन्फ्लुयन्स आसा. आनी थंयच्यान हांव मागीर शिफ्ट जालें आतां पर्वरी. सो हांवें अशें विलेज लायफ आनी सिटी लायफ हाचो असो तालमेळ करून हांव म्हणजे सद्या जे आसा ते आसा. सो या खंय चड एन्जॉय करता? ऑफकोर्स गांव नानोडा. म्हणजे हांव ल्हानपणा पासून थंयच, म्हणजे सगळें. आनी म्हजो चायल्डहूडूय वॉज लायक अशें सामकें टिपिकल विलेज चायल्डहूड, वेर न्हंय, झाडां, हय हय फूल ऑन सगळें हे काण्णां चुन्नां सगळीं तातूंत वाडलां हांव सामकें. सो या सद्या बट ह्या आतांच्या हातूंत मातशें कमी वचप जाता थंय. पण वेन एवर आय गेट टायम हांव थंय सगळ्यान चड. इट्स लायक माय हॅपी स्पेस म्हणटा तसो. बट आनी हांगा कितें चेंज दिसता तुका? सिटीन लोक आसात आपले कामान व्यस्त कशे. थंय म्हणजे थंय दनपारच्या वेळार वा जेवण जालें की लोकांगेर वचून बसपाचें, कोणागेर सगळ्यांची दारां उक्ती, कोणागेर केन्नाय वचून बसूं शकता, खबरी मारूं शकता, सांजचो टायम आनी हें तें. हांगा तशें ना न्ही. हांगा आमी सिटीन रावता दारां बंद करून. सो अशें म्हणजे सिटींतली लायफ इज डिफरंट दॅन विलेज लायफ. थंयसर सगळें रिलॅक्स एंड चिल एंड हॅपी. हांगा मातशें स्ट्रेस्ड एंड धांवपळ अशी. सो तो फरक. पूण तूं शिकता तुवें एक्टींग तूं शिकताच करपा लागलें. हय. सो मागीर तेजो तुजो स्टडीजाचेर वा पर्सनल लायफाचेर कांय इफेक्ट पडना आशिल्लो? ना. आय मीन हांव स्कूल टायमा पासून व्हेरी अशें एक्स्ट्रा करिक्युलरान सामकें अशें, म्हणजे टिचर्स केन्ना केन्ना कंप्लेन करताली की तूं क्लासीक कित्याक नासता. बट आय वॉज व्हेरी गुड एट मॅनेजींग इट. म्हणजे लेक्चर्सूय आनी डान्स, एक्टींग, स्पोर्ट्स, सिंगींग सगळें मेळटा तातूंत आसतालें हांव. आनी यंग एज आसता पळय तेन्ना एक डिस्ट्रॅक्शन्सूय मदीं मदीं येतात. हार्ट ब्रेक्स तर बॉयफ्रेंड तर, बिकॉज ते यंग ब्लड न्ही, तेन्ना ते अट्रॅक्शन हें तें जाताच. सो ते तुका इफेक्ट करना आशिल्लें प्रोफेशनली एज वेल एज स्टडीजान? आनी तूं कशें हँडल करताली तें सांग. सी आय ऑलवेज से दीस की न्ही, आमी जे एक्टर्स आसता पळय तांच्या भितर मगो like there is this selfish actor that resides inside us artists. Okay, so म्हज्या लायफान पर्सनल लायफान ज्यो गजाली जाता पळय त्यो म्हाका हर्ट जाता. ओके, हांव ताज्या बद्दल रडटा, हांव ताज्या बद्दल वॉटेवर आय फील लो, अपसेट वॉटेवर. बट म्हज्यातलो एक्टर आसा तो नोट्स घेता की म्हाका कशें फील जाता, कितें जाता, हांव कितलें रडटा, सगळे इमोशन्स बरोवन घेता. आनी तेच मागीर जेन्ना हांव खरें परफॉर्म करता पळय तेन्ना म्हाका यूज जाता. कळ्ळें? सो एका एक्टराचो नोटबूक जो आसा पळय तो आमचो लायफ. आमी कितें फील करता, आमकां कितले हार्ट ब्रेक जाता, आमकां कितले चॅलेंजीस वॉटेवर हें जाता तेच आमचो नोटबूक. सो इट्स अ गुड थिंग. म्हज्या लायफान जें कितें जाता विथ सॅड आय टेक नोट्स एज एन एक्टर. आनी खरेंच ताचो वापर जाता. कारण आमी आमकां आमचे जे इमोशन्स आसा एज एन एक्टर तो खंयच्यान येता आमच्यान. ते आमी जे कितें फील करतली, आमी जे कितें वचून एक्सपिरियन्स करतली तातूंतल्यानूच येता न्ही. आनी आतां एखाद्या सो आतां फॉर एग्जाम्पल एखाद्या फिल्मान न्ही म्हाका सांगिल्लें इन माय फर्स्ट टेक, फर्स्ट म्हणजे फिल्माचो स्टार्टींग. फिल्माक नाटका भशेन एक फ्लो नासता न्ही की तूं आयज अशें जालें मागीर अशें जालें अशें जालें. हय, फिल्माची शूटिंग कशी आसता, तुज्या अवेलेबिलिटी, वेदर, क्लायमेट, को एक्टर तांच्या अवेलेबिलिटी प्रमाणे तुजो स्केड्युलिंग आसता. तुका पयल्या दिसा तुजो 15 वर्सां उपरांत तुजी आजी पिड्ड्यार जाल्या आनी तूं तिच्याच बरोबर रावतालें आनी तुजो आतां हार्ट ब्रेक आसा आनी दुसरे दीस तुजो एक पयलो दीस विथ आजी अशें आसपाक शकता. कळटा तुका हांव कितें म्हणटा तें? सो पयल्या दिसा फॉर एग्जाम्पल रॉकस्टार हे फिल्म आसा ते रिवर्स मेथडान शूट केलें अशें आयकलां हांवें, वेर ताजो लास्ट सीन वॉज द फर्स्ट सीन. सो इमॅजीन तूं पयल्या दिसा येता आनी तुका सांगता की आयज तूं ज्या आजये बरोबर 15 दीस राविल्ले, आयज ती आजी पिड्ड्यार जाली, रड. सो हे इमोशन हाडूं वयचें ना इफ ते हांवें फील करूं ना रियल लायफान. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज दॅट पर्सनल लायफ आनी प्रोफेशनल लायफान एक बाउंड्री आसा, पूण हाजो वापर प्रोफेशनान यूज जाता. सो तूं म्हणटा की
ते सगळे इमोशन्स मनशा भितर येवप इम्पॉर्टंट. ऑफकोर्स यो हय. एज एन एक्टर आय कांट जस्ट सीट एट होम अँड फील नथिंग अँड डू नथिंग. आय हॅव टू गो आउट अँड फील इट ऑल अँड तेन्नाच तर म्हाका ते वापरपाक मेळटलें. बट एज एक्टर तुजो फेवरेट रोल खंयचो, म्हणल्यार खंयचो कॅरेक्टर तुका प्ले करपाक आवडटा एज अ एक्टर? हांवें केला हय, तुका आवडटा मिनींग यू एन्जॉय इट, विलनाचो अशें? अच्छा तशें म्हाका असो यू नो आय एम अ व्हेरी अशें मातशे अदायेवाले मनीस यू नो मातशे अशे फिल्मी रोमॅन्टीक टायप्स. सो मे बी ते अशे व्हेरी एक्टर हे आसता पळय आमकां जी बेसिकली ग्रेसफूल अदायेवाले तशे तशे रोल्स आवडटा म्हाका. दॅट इज लायक माय कम्फर्ट रोल. आणि चॅलेंजींग वूड बी कितें तरी असो स्ट्रॉंग कॅरेक्टर यू नो जो हांव सदांच ते हो एग्जाम्पल दिता. द फॅमिली मॅनात एक राजी म्हणून कॅरेक्टर आसा, समांता म्हणून एक्ट्रेस आसा तिजो. सो तसो रोल वेर यू नो शी फायट्स एंड ऑल तशें दॅट वूड बी चॅलेंजींग फॉर मी अँड आय वूड लव टू प्ले समथींग लायक दॅट. बट माय कम्फर्ट रोल इज दिस व्हेरी ग्रेसफूल एंड हवाई चल रही है स्लो मोशन में दुपट्टा उड़ रहा है काइंड ऑफ या. सो तू एक्टिंगूय केल्या आनी आता तू डायरेक्टिंगूय करता, फिल्म्स डायरेक्टूय केल्यात तुवें. बट खंयचो तुजो पार्ट सारको फेवरेट पार्ट, एक्टिंग ऑर डायरेक्टिंग? आणि खंयचो स्ट्रेसफूल असो? स्ट्रेसफूल इज डिरेक्शन ऑफकोर्स. स्ट्रेस म्हणजे एक्टर जेन्ना म्हणजे हें म्हाका न्ही रियलायज जालें रिसेंटली. एक आमी फिल्म डिरेक्ट करताली म्हणजे एक टीम म्हजी आमचीच टीम आसा. सो तातूंत आय वॉज डिरेक्टींग. तेन्ना रियलायज जालें की एक्टराक कितें जाता, एक्टराची एक ड्युटी आसता, तुवें येवपाचें, तुजो रोल कितें आसा तो, अँड यू नो यू आर फोकस्ड ऑन युअर जॉब ओनली अँड तूं येवन तुजें काम करता आनी वचा, कळ्ळें. आनी एक्टराक खातीरदारी खूब आसता मातशी, कळ्ळें. सो जेन्ना हांव डिरेक्टर म्हणून रोल करता न्ही तेन्ना पयलीं म्हणल्यार तुजे यू जस्ट हॅव टू मेक द फिल्म यू नो सगळे जे शॉर्ट्स तुका जाय, सीन्स तुका जाय ते सगळे करून घेवपा जाय. एक्टर्सांचे म्हणजे एक्टिंग काडून घेवपा जाय. तुका ती ह्या सिनान तुका कितें जाय हें काडून घेवपा जाय. मागीर कोण सारको टिमीक एक यू नो गेट गो लायक तुमकां सगळ्यांक इन हें दवरपाक जाय, एक्टीव दवरपाक जाय. स्केड्यूल फुडें गेलो हें गेलो सो प्रेशर खूब आसता. सो तेन्ना तुजी म्हणजे स्वताचेंय भान नासता आनी कसलेंच भान नासता. मातूय ना कांयच कोण खातीरदारी करना तेन्ना. बट तेन्ना म्हाका करची पडटा एक्टर्सांची. सो तेन्ना अशें जाता की I like that is more comfortable. But no, I love both. म्हाका आवडटा डिरेक्शनूय खूब. It's nice. But how much do you believe in love? But in what sense? As in कितें generally? Generally आता लव म्हणटकीर तुजे तकलेन कितें आयलें तें सांग. God. Okay. It's a beautiful feeling, but these days अशें ताका अशी जेल कशी करून उडयला अशें दिसता म्हाका. लव म्हणजे बांदून दवरप, कमिटमेंट अँड ऑल ऑफ दॅट. आय बिलीव दॅट लव इज फ्रीडम अँड रिस्पेक्ट. यू नो जंय तूं एखाद्या मोगाळ रिलेशनशिपान आसा पूण यू आर फ्री, यू आर एन इंडिविज्युअल. तूं तुज्या यू नो जाय तें करपाक शकता. म्हणजे यू आर एन इंडिविज्युअल. तूं खंय तरी बांदून ना, तूं खंय तरी म्हणजे तूं हेच करनाका तेच करनाका अशें न्ही. लव इज फ्रीडम फॉर मी and respect basically. So yeah, that is love. पण आता चेंज जाला इनटू सिच्युएशनशिप्स. म्हाका ते सगळे कळना. ऍक्च्युअली न्ही हांव जरी आतांच्या काळांतले बट आय एम व्हेरी ओल्ड स्कूल. कळ्ळें म्हाका ते सिच्युएशनशीप एंड पॉलिगॅमी एंड ऑल ऑफ दॅट. खबर आसा सिच्युएशनशीप म्हणल्यार पयला? हय आयकलां हांवें कितें कितें ते यू नो हें अशें तें तशें आनी तेजें अशें आनी तशें आनी दीस इज अ सिच्युएशनशीप वी डोंट अंडरस्टँड वॉट्स हॅपनिंग. न्हू म्हाका आय एम आउट ऑफ इट. समजना म्हाका हें. बट तुका कितें समजता थ्रू सिच्युएशनशीप? सी आय मायट बी रॉंग बट एज आय सेड की हांव खूब ओल्ड स्कूल इन दीस टर्म. यू नो म्हाका जे कितें पयलीं पासून आमकां जे रिलेशनशिपची आयडिया जी आसा तीच म्हज्या खातीर नथींग अदर दॅन दॅट. म्हाका अशें दिसता की आतांचो जो आमचो काळ आसा, आतांचो जो जनरेशन आसा न्ही दे व्हेरी कन्फ्युज्ड. तांकां आपल्याक कितें जाय तेंच खबर ना. आनी वी आर ऑल्सो व्हेरी यू नो मेस्ड अप कशी. म्हणजे कशें जाणा आमी आपल्याचेर काम करनात. म्हणजे आमकां दिसता की जेन्ना तूं तुका जें कितें फील तुज्या हॅपिनसाची वा तुज्या एक्सपेक्टेशन्साचो भार जेन्ना दुसऱ्या मनशाचेर दिता वा तुका दिसता की
दुसऱ्या मनशान तुका तुजी सगळी भरपाय करची, आपल्याक हॅपी करचे, आपल्या एक्सपेक्टेशन हे करचे, आपल्याक बरे फील करून दिवचे, आपल्याक समजून घेवचे, तेन्ना न्ही प्रिन्सेस ट्रीटमेंट बेसिकली. अँड नॉट ओनली प्रिन्स ट्रीटमेंट ऑल्सो, मेन ऑल्सो डू दॅट. सो तेन्ना आय थिंक ही कन्फ्युजन्स इन रिलेशनशीप सुरू जाता, एक्सपेक्टेशन्स वाडटा, प्रॉब्लम. सो आय थिंक an ideal relationship is one where both the people are sorted. तांकां दुसऱ्या कडल्यान एकामेका कडल्यान कसलीच अपेक्षा ना, एकामेकाचेर कसलोच हे ना, म्हणजे तूं म्हाका खुश कर, हांव तुका खुश करता, तूं म्हाका हें समजुना कित्याक, वा हांव कितें चिंतता तें तूं आयक विदाउट मी टेलिंग यू. असले जेन्ना सॉर्टेड आसता न्ही तेन्ना इट वर्क्स. आनी सिच्युएशनशीप इज समथींग वेर टू पीपल आर कन्फ्यूज आणि तांच्यांनी एखाद्या सिच्युएशनाची भाजी करून उडयला अँड देन दे कॉल इट सिच्युएशनशीप, वेर तांकांच खबर ना तांकां कितें जाय. सो दॅट इज वॉट आय इट इज लायक की कमिटमेंट ना, आसा म्हणून आसा, गरज आसा कसली तरी सिच्युएशनान, गरज आसा म्हणून सिच्युएशनशीप टायप. आणि प्लस इट इज ऑल्सो अशें ड्रामा सिकींग जनरेशन कशें आमी. म्हणजे we don't know how to be स्थिर, आमकां अशें आवडटा प्रॉब्लम्स क्रिएट करपाक. सो आय थिंक दिस इज वॉट आय अंडरस्टँड बाय सिच्युएशनशीप, विच आय एम नॉट, म्हणजे म्हाका समजना हे सगळे. सो आय एम जस्ट ओल्ड स्कूल. आता हांव तुका एक डायलॉग दिता आनी इमोशन सांगता, सो तुवें तो सारको म्हणपाचो. ओके. प्लीज म्हाका सोडून वचनाका, हांव तुजेर खूब मोग करता. हॅपी. प्लीज म्हाका सोडून वचनाका, हांव तुजेर खूब मोग करता. सॅड. प्लीज म्हाका सोडून वचनाका, हांव तुजेर खूब मोग करता. एंग्री. प्लीज म्हाका सोडून वचनाका, हांव तुजेर खूब मोग करता. सरप्राईज. प्लीज म्हाका सोडून वचनाका, हांव तुजेर खूब मोग करता. शाय. प्लीज म्हाका सोडून वचनाका, हांव तुजेर खूब मोग करता. गोड. प्लीज म्हाका सोडून वचनाका, हांव तुजेर खूब मोग करता. रोमॅन्स. प्लीज म्हाका सोडून वचनाका, हांव तुजेर खूब मोग करता. प्रॅक्टीस करता कितें खबर. आता लास्ट रॅपिड फायर. ओके. कॉन्टॅक्ट नंबर ऑफ फेमस पर्सनॅलिटी ऑन युअर फोन. Contact number of famous personality on my phone. I think माझ्याकडे इंदिरा तिवारी. Your weirdest habit. Weirdest habit. ओके. हांव खंयचे एखादे फिल्म पळयता न्ही थिएटरान तेन्ना केन्ना केन्ना म्हजें भान, म्हणजे हांव इतलें रमता तातूंत की आय स्टार्ट डुईंग वॉट दे आर डुईंग. सो तेन्ना म्हजे कुशीक कोण आसा वियर्ड समजूं शकता म्हाका. सो ते एंग्री आसा जाल्यार हांव एंग्री जाता, ते सॅड आसा जाल्यार हांव सॅड जाता, असलें जाता म्हजें. या. Your hidden talent. ओके. आय स्केच, हांव पोर्ट्रेट स्केचिंग करता, चारकोल स्केचिंग एंड ऑल ऑफ दॅट. मोस्ट अनोइंग को-एक्टर. मोस्ट अनोइंग को-एक्टर. ओके. ओ गॉड, अशी ना. मोस्ट अनोइंग लायक खूब इरिटेट करता. इरिटेट करता असं न्ही, बट आय हॅव व्हेरी गुड, म्हणजे अशें म्हणजे आमचे जे गोवन एक्टर्स आसात तांचे बरोबर म्हाका कशी खूब मजा येता. सो ती अशी चाळप बिळप सगळें चालू आसा. बट तातूंत एकटो एक सौरभ कारखानीस म्हणून एक्टर आसा, तूं जाणात आसतली, इज व्हेरी फेमस. सो तो असो म्हजो भाई. सो म्हजी केन्नाय फकाणां मारता, कितें तरी नांवां दवरता. सो या. सो मोस्ट हँडसम को-एक्टर. एक हिंदी फिल्म आशिल्लें आनी तातूंत जो म्हजो को एक्टर आशिल्लो, ही इज सावथांतलो एक व्हेरी फेमस, ओके, व्हेरी फेमस एक्टर. अँड माय गॉड, इज सो हँडसम. आनी ताजो आवाज एंड ऑल ऑफ दॅट, आय मीन ती इतली सुपर स्मूथ. बट या, ही इज व्हेरी हँडसम. कॅरेक्टर दॅट यू डीड नॉट एन्जॉय. कॅरेक्टर दॅट आय डीड नॉट एन्जॉय. सो म्हणजे अशें स्पेसिफिकली, बट देर वॉज दीस वन शॉर्ट फिल्म वेर द डिरेक्टर वॉज नॉट शुअर, ताकाच कितें जाय तें ताकाच खबर नाशिल्लें. आनी सो तेय म्हाका सारकें सांगनाशिल्लें एक्झॅक्टली कितें जाय. आनी इट वॉज ऑल कन्फ्युजींग. आनी 10 दिसाचो शूट. सो इट वॉज व्हेरी अशें फ्रस्ट्रेटींग आफ्टर अ पॉयंट, कारण एक क्लॅरिटी नाशिल्ली. सो या, दॅट वूड बी द कॅरेक्टर. म्हणजे ताजो रिसर्च नाशिल्लो वा ताजेर अभ्यास नाशिल्लो. कितें आशिल्लो तो असो? द कॅरेक्टर शी वॉज लायक, म्हणजे इट वॉज अ कॅरेक्टर जो मातसो, शी इज नॉट
mentally a little, unstable. There are like certain problems asa. What is it तेही कन्वे करू नाशिल्लें म्हाका exactly कितें problem आसा वा why, what is the root, कांयच खबर नाशिल्ली. So it was very irritating after a point ki what do you want from me? What do you love and hate about yourself? I love that I'm very expressive. म्हणजे म्हाका इमोशन्स एक्सप्रेस करपाक जमता आणि हांव कोणा खातीर खूब अशें रोखडे लायक इन फ्रेंडशीप इन लव इन वॉट एवर दॅट इज आय फील अँड आय हेट द सेम ऑल्सो कारण म्हणजे एक्स्ट्रीम इमोशन्स आसा अँड इट इज युजफूल इन एक्टींग दो बट इन जनरल म्हणजे म्हाका रोखडें रडपाक येता रोखडेंच आय एम व्हेरी अशें सेन्सिटीव so I need to kind of learn to control those emotions. So that. Your go-to dance move? My go-to dance move, Kurundago. My go-to dance move is maybe. So I like this. In recent time, Afro जो असा प्रकार जो मुझे खूब आवडटा हांवें शिकूना but हांगा ते YouTube so they go like अशें. Okay. So एकदा अशें जाल्लें की there was this short film आणि तांच्यांनी कितें केलो जो 3 दिसाचो स्केड्यूल आशिल्लो तो जस्ट 2 दिसान तांच्यांनी कसो तरी मॅनेज केलो विच वॉज व्हेरी हॅक्टीक फॉर मी एज एन एक्टर बिकॉज इमॅजिन 3 दिसाच्या स्केड्युलाक तू 2 दीस करता दॅट मीन्स सो मेनी थिंग्स इन वन डे सो शूट सुरू जालो सकाळच्या 7:00 आणि रातची 2 जाल्यार वी आर स्टील शूटिंग अँड आय वॉज हेल टायर्ड कारण सकाळचो 7 ते दनपारचे 2 आमी वता नाशिल्ली ताज्या उपरांत दनपारां घरान ताज्या उपरांत परत सो लास्ट जो सीन आशिल्लो तो एका रेस्टॉरंटान आशिल्लो अँड देर वी वर सिटींग अँड आय वॉज सामकें ड्रेन्ड एंड एक्झॉस्टेड ओके अँड हांव जस्ट बशिल्लें बट आय न्यू की आय हॅव टू सेव माय एनर्जी बिकॉज जेन्ना टेक जातलो तेन्ना आय हॅव टू लूक ऑल बिकॉज द सीन वॉज लायक की वी आर एन्जॉयींग अ dinner and we are chit chatting and also but I didn't have the energy to do so and हांव बशिल्लें सो तेन्ना तो रेस्टॉरंटचो ओनर आयलो आनी म्हजी फूल जी टीम आशिल्ली दी स्टार्टेड वायबींग विथ हेम एंड स्टार्टेड डान्सिंग बट आय वॉजंट हांव एकटें अशें ओग्गी बशिल्लें कायंड ऑफ तकली दुखताली सो ओके सो तेन्ना तो आयलो म्हणपाक लागलो की डिरेक्टर सांगलें की दिस वन इज दिस इज अ एक्टर सो यू लायक she is an actress, right? Got so. You have a great attitude. I hope you have talent too. Because he got offended that I was sitting there without hair. So, but that hit me. म्हणजे like, huh? असे झाले म्हणजे like it stayed with me. की okay, म्हणजे even if I'm tired, I'm dying inside. Yeah, to be all fun and मजा. So yeah, it was a worst. म्हणजे it had an impact on me. But you didn't react केले? No. I was too tired to react also. So उगीच रावले. But yeah, that was it. Okay. After lastly, imitate me. Imitate you? Oh God. Vaya. At your risk. झाले रे. आता असं मरे म्हणजे नेक्स्ट घेऊया. आता तुका एक हे तू ओके अशी गरमी जाता मरे आयज तरी आमी हांगा आसा पूण ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वो तुवें साऊंड घेतलो ना मरे गोदरच्या हांगा बसून सारकें बारीकसाणेन पळयता ओके सो दॅट्स इट थँक यू सो मच फॉर कमिंग येस इट वॉज फन मजा आयली सबस्क्राईब आय रियली लायक द फॅक्ट की तू खूब कन्सिस्टंट आसा अँड आय रियली लायक युअर एन्थुजियाजम अबाउट युअर चॅनल अँड तू जे तरेन म्हणजे द वे तुवें म्हाका रिमांयडर्स दीत रावले पळय ताजे वयल्यान कळटा की हाव यू आर फॉर दीस अँड प्लीज ऑल द बेस्ट गो कीप गोईंग कीप डुईंग दीस खूब सबस्क्रायबर्स प्लीज सबस्क्रायब हर या थँक यू